परीन आहा बऱ्यांतल्या बऱ्या तरेन हो प्लांट हे कॉन्क्रीट हे मिक्सचर जावपाचें पातळ घालू नाका कितें जेणे करून हयसर पयलीं घातलेलें आहा ते सुशेगादान घातलेले पूण बरें घातलेलें आहा आनी तुजें नांव दवरुपाचें कॉन्ट्रॅक्टराक। खरें तर हो रस्तो खूपच पिड्ड्यार जाल्लो अशी लोकांची कागाळ येताली आणि तेका लागून आज जे आमदारान आमच्या जे हे काम पास करून हाडलां तेंचे खरोखरच हांव अभिनंदन करता धारगळ ग्रामपंचायतीचे तर्फे। तशेंच म्हाका दिसता जर रॉड मिक्सिंग जालो जाल्यार हांगा जे ऑल्कॉनचे जे गाडयो येतात आणि ते तेचो जो हे पडटा हांगासर शिमीट बी अशें तेचो मातशें तेचे कांयतरी आमदारान थोडोसो विचार करचो, कारण जो इतको रस्तो आमी बरो करता तो परत जर पिड्ड्यार जालो थोड्या दिसान जाल्यार ताका कांय अर्थ उरचो ना। तेन्ना म्हाजी एक कळकळीची विनंती, हांव एक पंच आणि एक सरपंच आसल्या कारणान हांव आमदारा कडेन विनंती करता की थोडोसो थंयसर कितें तरी एक तो हांगा कॉन्क्रीट जे पडटा रस्त्यार सपोज आनी रस्तो पिड्ड्यार करता तेचें कितें तरी मातशें सोल्युशन काडपाचें अशें म्हणटा आणि हे जे काम ते पास करून हाडटा तेच्या बद्दल हांव तेंचें खरोखरच अभिनंदन। हॉट मिक्साचे इनॉग्रेशनाक आयज आमी सगळे हांगासर जमलेले आसा ते आयज आमच्या हॉट मिक्स आमच्या 2 कामां ते आरंभार हे आयज आमच्या हॉट मिक्साच्या इनॉग्रेशनाक हांगासर उपस्थित आसलेले आमच्या धारगळ पंचायतीचे एक्स सरपंच आमच्या धुमाळ सतीश धुमाळ, तशेंच आमच्या मेंबर आमचो म्हाजो बरो मित्र भूषण, तशेंच आमच्या नानू हरमलकर हो आमचो न्यू ZP, तशेंच आमचे सगळे इतर आमचे मान्यवर आनी तशेंच म्हाजे मेंबर्स सगळे आयज खूब बरें दिसता कित्याक ही कामां आमची जाता तितली फास्ट ही चालीक लागता। जे आयज आमचो डायनॅमीक CM हो आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता ते आयज हे हॉट मिक्साचे खऱ्यांनीच लोकांक गरज आसलेली, जे आयज लोकांचे हे रोड बेजीक हे लोकांचे आयज आमी सदांच MLA तशें मिनिस्टरांनी बेजीक आहा पळय लोकांचे रोड उदक आनी लायट हे लोकांक खऱ्यांनीच दिवपाची खूब गरज आहा। जे आयज हो रोड आहा पळय रोड खूब वर्सां जाली, हे रोडाक तेन्नाच हॉट मिक्स हे म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जाली हॉट मिक्स जावंक नासलें, ताका लागून लोकांची खूब समस्या आसली ह्या रोडाची, ताका लागून आयज ती पूर्ण जाल्ली आसा। ताका लागून बऱ्यान बरें हे हांवूय ते सांगूंक सोदता जे आयज मेंबर आहा तेंच्यांनी लक्ष दिवचें, जे आयज कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आहा जे आयज मिक्सिंग करता ते बऱ्यान हे डांबर तेंच्यांनी बरो यूज करचो, मटेरियल बरें यूज करून जो रोड आसात ते नेक्स्ट इयर अशें रोखडेंच हे जावचें न्हू, स्पॉयल जावचें न्हू, ताका लागून ते रोड खूब वर्सां येवचे तशें तेंच्यांनी आयज आमच्या गोवोरमेंटानूय बरी स्ट्रिक्टली आयज आमची हें घेतलेली आसा कितें हेजे फुडेंय बी अशें रोड म्हाका दिसता 1 वर्सान 2 वर्सांनी रोड पिड्ड्यार जाताले, गोवोरमेंटान बी बरी स्ट्रिक्टली हें घेतलेलें आहा, तेंचे चॅकअप बी टायम टू टायम हें करतात। आज हे कामाचे शुभारंभ 2 काम टू आरोबा पर्यंत हे कामाचे एक काम 1.5 कोटीचे आसा आणि हांव तुमकां इतकें सांगूंक सोदता की ही काळाची गरज आसा ह्या कामाची आणि आमदारान लक्ष घालून बेगीन फायल पास करून हे कामाचे तेणी लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसले ते तेणी प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आसा आणि इतको बरो हे रस्तो जावपाचो आणि एक मेन इश्यू आहा ह्या रस्त्याक म्हटल्यार ती लोक हाडून हांगा हे उडयता कचरो हाडून उडयता, तितून मातसो आमदारान लक्ष घालून हो प्रॉब्लेम सॉल्व करता। फाटल्या 4-5 वर्सां हांव हॉट मिक्स साकून दाखलो आनी जेन्ना हॉट मिक्स करतात तेन्ना चड दामार आपले यूज करपाचें पण न्हू आपले डिझल, जेन्ना डिझल आमी घालतात आनी रोडाची लेवल कमी करता आनी रोखडो 1-2 वर्सांचो रोड काबार, त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्ट रिक्वेस्ट करता जे काम करपाचें बरे तरेन करून घेवपाचें आनी आपलें नांव खंय तरी वयर काडपाचें, कित्याक जेन्ना काम केल्या उपरांत बरें कोणें काम केलें तें कॉन्ट्रॅक्टर सतत नांव घेता, तशें तें कॉन्ट्रॅक्टर काम करून घेवपाचें आनी त्याच परेन आमचे सेक्रेटरी जे आसात इंजिनियर जावं आमचे तेंचे स्टाफ तांकां हांव रिक्वेस्ट करता काम बरें करून घेयात आनी तुमचें नांव खंय तरी भविश्यान वयर काडून टाकात।